10व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां सर्वांक आनी आयच्या प्रधान याजक मानादीक बाब ऑल्विन रिचर्ड डिसोज सांजू सेवास गार्डियन हांकां माया मोगाचो स्वागत. आयचो संदेश मागण्यांत वळवून जावया, वायटाचेर झुजया आनी आज मागण्याचो विशेष इरादो मानसीक पिडेस्तां खातीर मागया. कश्ट दुखा खंती बेजाराये वेळार तांकां मागणें जावन दी एक व्हडादीक खातीर देखून आमी तांचे खातीर मागया. उबे रावून गावया प्रवेश गीत. संतोषा संभ्रमा जमल्या बाबा तुझ्या टेंपला एका मरा कलक्या काळजा भेटून तुका वर्गा बलिदा संतोषा संभ्रमा जमल्या बाबा तुझ्या टेंपला एका मना कलक्या काळजा भेटून तुका वर्गा बलिदा देवा तुका वाकणता महिमा तुझी गाऊन हर्षिता पक्का आमची जर ओळखून घेता कृपा तुझी लाभय म्हूण परता संतोषा संभ्रमा जमल्या बाबा तुझ्या टेंपला एका मना कलक्या काळजा भेटून तुका वर्गा बलिदा. या मिसाची ते सवा हे बरी आसात. अर्गामी सितात मेबल रोड्रिगस de Rebel, एम्मी पायस बेंदोरो, क्रास्ता कुटाम नरमपाडी. प्रत्येक ते समा खातीर मी सितात मेलनी डिसोजा तशेंच अँटनी डिसोजा मिलाग्रिस तशेंच आमची स ते सवा आमी सोम्या समकार दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाळ भवनांनी भयणीनो वायट सक्त्यांचेर जैत व्हरूंक आसा एकच एक बळवंत हातेर मागणें. आमच्या जिवितांत मागण्या मुखांत्र खोट्या सक्तींचेर वायट सक्तीचेर जैत व्हरूंक आमी आदार मागया. जायते फावटी मागण्याक आमी दुसरो जागो दिवन आमच्या जिवितांत मागणें आमी मागोवंक आमी विसरून गेल्ल्या खातीर देवा लागीं आमी बोगसणें मागया. हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी आदरलेलो सुखीचो उण्यापणाचो उगडास कर देवा लागीं पेल्या लागीं बोगसणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उजरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भगवन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो.
एकाच्या इस्लाम संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोपवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापणूक कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिने जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें सतावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुमचो आमचे मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी या आमी विनंती करून मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेताय आनी रासवड चलयता सस्तेच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप सर्वेस्पर देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो देवान ताका सवाल केलें तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ले स्त्रीन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी तें हांवें केलें सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें हें तुवें कित्याक केलें स्त्रियेन जाप दिली सोरपान म्हाका फसयलें आनी तें हांवें केलें तो वळू सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरप पडलेलो जावं तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय तुजे आनी स्त्रियां मदें तुजी संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानगाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय देवाचें उतर हें सर्वेस्परा सवे आसा काकूळ
संपूर्ण सुटका ताची तावनच येता Esperançaवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावनच येता पाताळांत सोम्या हांव तुका बोब मारता सोम्या आयक मुसो ताळो तुझे कान चिंतेव दे मुझ्या कात्या विनतीच्या ताळ्या Esperançaवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावनच येता तू सोम्या जर कोटे पायणा लेक्षी सोम्या तुझे मुखार राबात कोण तुझे लागी आसा देखून पातकाचे बोक्साडे आमकां सांग तुझी भयापा Esperançaवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावनच येता Esperançaवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावनच येता सांत पावलोनो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो हांवें सतमंतलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमंतांव देखून आमी उलयतां आनी जेजूक जिवंत उठयलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपल्या सदरे उजेर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मानून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवरू चड आनी चड मनशांचेर देंवताना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली ह्या पासत आमी धैर्य हाडिना जरी आमचें बायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान भरोवन भरोवन येता कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट जगद कसलीत सर नासलेले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यान दिसता त्या वस्तूचेर आमचें ध्यान म्हण दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टीक पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टीक पडना तें सदांकाळ बाळता तसलें संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडोवन गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सरगर तयार आसा म्हूण आमी जाणाव देवाचें उतर हें Alleluia, 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 alleluia,
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यान तांकां साध्य जालें ना. ही खबर तांच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवल्या ते म्हणटाले. हेणें जेरुसलेमांत तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाच्या माथ्यार बेएल्जेबूल बसला. देवसारांच्या मुखेस्तमारिफांत हो देवसार दवंडायता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानान सैतानाक भायर धांवडावचो कसो? एक राज एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार ते राज बाळवना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे पंगड जावन एकामेका झुजतीत जाल्यार तें राजय बाळवना, ते बेगीनच आळवता. कोण जाल्यारय एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटोवंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतस हांव तुमकां सांगतां, मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर्व निंदांक बोगसाणें मेळटलें, पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसतल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे वोतार हें. वखरी तुका क्रिस्त. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावन आनी भयणीनो आनी विशेश जावन सांत आंतोनी थंय आसच्या सर्व भक्तिकानो. ह्या सांजेच्या वेळार सांत आंतोनी मुखांत्र आमच्या जिवितांत देवाची असर्या अनुभव करूंक, देवाची मजत मागोवंक ह्या देव तेंपलांत ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा. आनी आयची वाचपां आमकां वायट सक्त्यांतावन पयस रावंक, वायट सक्त्यांतावन आमी अलग रावन देवाची खुशी करूंक आनी जेजूची भाव बांदवां जावंक आमकां उलोवणें आसा, आपोवणें आसा. वायटांचेर जैत व्हरूंक आमकां एकच एक हातेर तें जावन आसा, मागणें. जेन्ना आमी वायटाक बली जाता, वायट सक्तीच्या प्रभावाक बली जाता, आमच्या जिवितांत पिडा शिडा कश्ट आनवारां येता आसतना आमी सबार पोटी आमकां हेरांनी सांगचें आसा, कितेंपणी हांगासर समस्या आसात, कितेंपणी दोश आसा. तुमच्या कुटुंबाक कितेंपणी एक वायट सगत लागल्या म्हणटात आनी सबार पोटी आमी आमकां थोड्यांनी परिहार दिल्लोय आसा. जर एका ऐन व्यक्ती लागीं तुमी वेशात तर तो तुमकां तुमच्या सगळी समस्यांक परिहार दितलो. थोड्या पोटी त्या व्यक्तीने सांगलें आसा, तुमी एक मागणें तुमी येवची गरज ना, तुमी एक कितेंपणी ती वस्त हांव सांगता त्यो वस्तू हाडून दिया आनी सगळी ताका परिहार आमी सोदून काडटा. तुमी कितेंच खंत करची नाका, तुमी येवची गरज ना, पूण तुमी
थंयसर एक आमी कितें हाडूंक सांगता तें हाडून दिया आनी थंयसर तुमच्या जिवितांत या तुमच्या कुटुंबांत आसली सगळी समस्यांक हांव परिहार दितां. आमच्या हर एका समस्यांक परिहार मेळिल्लो जर मनशान जावन आमकां खंयचेच समस्ये आनी मुखार मेळचे नात. पूण मनशा समस्यांक परिहार दिवंक आसा एकच एक व्यक्ती तो जावन आसा आमचो देव. देवान आमकां रचला आनी आमच्या हर एका समस्यांक परिहार दिवंकी ताका कळीत आसा. पूण आमी सबार फावटी देवाक आमच्या जिवितांत बगलेन दवरता आनी मनशांक ह्या खोट्या संगतेक आमी पयलो जागो दिता. जेजून सांगलें देंवसाराक आनी एका देंवसाराक धांवडावची सकत ना. सैतानाक आनी एका सैताना वयर अधिकार ना. देवाक मात्र वायट संगतीचेर तशेंच आमच्या हर एकल्याचेर ताका अधिकार आसा. सुमार 5 या 6 म्हयन्या पयलें एका फिरगजेंत हांव रेथेर देवंक गेल्लो. थंयसर एका स्त्रियेन म्हजे लागीं येवन सांगलें अशें आसा. ती फिरगज सुमार त्या एका प्रसिद्ध देवळाच्या लागसर आसा आनी थंयसर तें देवूळ वायट सकत पयस करच्याक तें फामाद जावन आसलें. आनी थंयसर ताणें त्या स्त्रियेक तिच्या पुताक एक मारेकार पिडा आयिल्ली. त्या वेळार ती एका तिच्या शेजारच्या एका अनुभवर्ती व्यक्तीन तिका सांगलें तूं जर त्या देवळा कडेन वचून एक मागणें तूं भेटयशी थंयसर कितें ती काणीक आसा तूं दिशी तर तुवें दिवची गरज ना तुवें येवची गरज ना म्हजे लागीं तूं दी हांव थंयसर व्हरून दितां आनी तुज्या सगळी समस्यांक परिहार मेळटा. आनी त्या स्त्रियेन त्या पुताच्या बरेंपण तिणें आशेल्लें. पूत बरो जातलो बरो जायजय म्हणल्यार वर्त्या आशेन तिणें कितें करूंक आसा तें केलें. बरें जावच्या बदलाक त्या पुताक वायटच जालें. आतां ताची सगळी आंग त्या एका रितीन ताचें कुसोन गेल्ल्या बरी जालां. आनी ती स्त्री म्हजे लागीं म्हणाली फादर हांवें कितेंय करूंक वचून कितेंय जालें आनी आज म्हजो पूत इल्लोपणी बरो आसलो आज पळयता आसतना तो संपूर्ण ताची भलायकी बिगडल्या आनी ताचें सगळें आंग कुसोन गेलां. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी सबार फावटी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत असल्या आमच्या व्यक्तीच्या उलोवण्याक वायट संगतेक आमी भुलता. हाच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकलें आदाम आनी येव तांकां देवान रचून भोवी वायकुटांत सोबीत तशेंच सुरक्षीत तांकां दवरलेलें. पूण आदाम आनी येव कितें करतात वायट संगतेच्या बोलवण्याक ती प्रभावाक बली जातात. देखून जे देव तांकां सोदून येता आनी देव आज आदाम लागीं विचारता आदाम तूं खंय आसाय खंय आसाय. एक सवाल आदामक तूं तुजो जागो तुवें सारको आसा जे आसल्या कडेन तूं नाय. तूं म्हज्या जाग्याक या म्हजे थंय आसच्या बदलाक तूं म्हजे थावन पयस गेलाय. देखून देव आदामक सवाल करता आदाम तूं खंय आसाय. आज वायट संगतीचेर पयस रावंक थावन पयस रावंक आसा एकच एक वाट मागणें म्हणलें सबार दाखोवन दिवचें आमी पळयता. मार्काच्या वांजलांत 9व्या अध्यायात त्या वेळार जेजून दिवचे संसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाय ना. हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. देवसार पयस वचाचे तर वायट सगत पयस वचाचे तर मागणें एकच एक खातेर म्हणून जेजू हांगासर दामून सांगता. गेत्सेमनी मळ्यांत आमी पळोवचें तर जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करता आसतना तशीच न्हिदेन पिकल्ले त्या वेळार जागे रावा आनी तुमी ताळ्ळेन सांपडनाशें मागणें कर. जागी जाया आनी जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता. भावार्थांत थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. भोव अपुरबायेची देवाचें उतर आमकां म्हणटा आमी आमच्या वायट संगतेंतावन पयस रावंक भावार्थान आमी थीर राव जाय मागणें आमी करी जाय. जेजूक ताळण्यो आयल्यो पूण जेजू ताच्या पयलें तो
अरण्यांत वचून 40 दीस आनी राती मागणें केलें आनी 40 दीस 40 राती मागणें केल्ल्याचो प्रभाव जावन जेजूक ताळणी आयलेल्या वेळार त्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक ताचे वरवीं साध्य जालें. देवसराक पयस धांवडावंक ताचे वरवीं साध्य जालें. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या सगळी सन्निवेशांनी आमकां एकच एक संदेश आज मेळटा. वायट सक्ती, देवसराचे सक्ती आमचे बरोबर आसात ते खंडीत. देवसार ह्या संवसारी आसा. जेन्ना देव आसा थंयसर जेन्ना थंयसर बरेंपण आसा थंयसर खोटेपण खंडीत आसा. आमी जाणाव आनी आमी अनुभोगी केला. वायट आमकां प्रभाव जायते फावटी आमकां पातकाक लोडटा, पातका कुशीन आमकां वडणी दिता. आनी ह्या वेळार आमकां आमी त्या वडणेक त्या वशाक आमी बली जावन आमी ताचे सवें आमी वेचेनय बगार आमी ताचे विरोध रावन भावार्थांत आमी थेर रावन आमी मागणें केल्यार खंडीत जावन आमकां वायट सक्तीचेर आमकां वायट सक्तींत पयस रावंक आमकां साध्य जाता. देखून जेजू आज आयच्या शुभ वार्तेन म्हणटा, एका सैतानाक आनी एका सैतानाचेर अधिकार चलोवंक जायना. केवल देवाक मात्र सैतानाचेर अधिकार चलोवंक साध्य. तर देव जर आमचे पक्षान आसा, जर देव आमचे पक्षान झुजता, जर देव आमच्या हर एका कश्टांत अनवरांत तो आमकां सांगात दिता, तर आमकां दुसरो कोण जाय? आमकां कोणूच नाका. आमी दुश्ट सक्तेक, वायट सक्तेक, देवसराच्या आलोपाद्राक आमी बली जावचे नाका. बगार देवाचेर आमी विश्वास दवरया, देवाचेर आमी पातयेनी दवरया आनी मागण्यांत आमी थेर रावया. खंडीत जावन मागण्यांत जर आमी बळवंत जावं, खंडीत जावन आमकां आमच्या वायट सक्तेंतल्यान पयस रावंक आमकां साध्य जातलें. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश रितीन आमी मागया. जशें जेजू म्हणटा, जो कोण देवा बापाची खुशी करता तो जावन आसा म्हजो भाव आनी म्हजी भयण. तर आमी हर एकलो जेजू क्रिस्ताचे भाव आनी भयणी वायट सक्तेचेर आमकां वायट सक्तेंतल्यान पयस रावंक तोच जेजू आमकां कृपा दिवं दी. आनी अशें आमी हर एकलो देवाची खुशी करून ताचे जेजूचे भाव आनी भयण जावन आमी जियोंक प्रयत्न करया. येवकरिस्तांत ह्या आल्तारार खरेपणी आजार आसचो जेजू आमकां हर एकल्याकी ताच्या कृपेन भरून दी. वायट सक्तेंतल्यान पयस रावंक आमकां सकत दिवनी. मागण्या मुखांतर आमकां बळवंत रावंक, भावार्थांत थेर रावंक तोच कृपा दिवं दी म्हणून हे येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्व पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो सुपूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो करो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सुसई बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमचे सडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातर तो, बापा आनी पुताता निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फोवो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवानपणाक आनी सस्तच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, त्रिएक देवातय आमचे सर्व मागणी आतां आमी उबारया.
सर्वेस्परा सगळ्या पवित्र सभेन मागण्यान तुझे ते एकवट जोड वायट सक्तेचेर जैत जोडची कृपा तिका फावो कर म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. भारतांत मानसीक पिडे वरवीं कश्टाच्या भावंडांक बऱ्या मनाच्या मनशा वरवीं बरेंपण मेळोवन दी म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान बरें करतना विरोधपण मेळटाना मागण्याच्या बळान जैते वन जावंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. धन्या देवा चलत्या जिणेन बरें करतना तिरस्कार सलवणी उणो सहकार मेळटाना बावडतान मागणें करूंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. काकुळदार बापा हर एक बरें काम तुज्या नांवान मागण्यान सुरू करूं आनी आखेर पर्यंत त्या मिसावांत विश्वासी रावोंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. विविध रितीच्या मानसीक पिडे वरवीं कश्टांच्या भावंडांक बरें वखद मोग मेळोवन दी म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमच्या राष्ट्राच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोवदयाळ बापा तुज्या थंय हाडलेली ही मागणी तूं दयेन स्वीकार कर. आमच्या काळजांत असचे हर एक अत्रेग तूं जाणाय आमकां ते फावो कर. आमी हर एका दिसपट्ट्या जिवितांत वायट सक्तेचेर वायट सक्तींचेर जैत व्हरूंक आमकां तुज्या कृपेन तूं बर मागणें म्हणलें बळवंत हातेर आमी वापरूंक आमकां तूं आदार तूं दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचें युक्रिस्ताचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपताव. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानवो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दीन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें उंकवार मोरयेतां जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Darbaraco servesc tu, Zerganico țargăla, Tucea băibava, Bun zergit tu gage, Bun zergit tu gage. Karachinowi, jedna taka cię, Ucegi tukacze, Ucegi tukacze. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेजादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarto sogut părgătuia. Jesu belo, Jesu șibățala, Jesu novian etolo. Jesu belo, Jesu șibățala, Jesu novian etolo. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मरिये दवाच्या माय सांगाती सांजू जे ती सोपती मागे धर्मदुता आनी सव काणी तुका मनवल्या ते सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorbe, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tai. पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना सोमयान आमकां शिकयलेले आपुरबायेचे मागणे हे मागणे आतां आमी सांगता सर्गीच्या बापाक आमी उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशनत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुर्ती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया पळयात हो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी म्हाका फावना पूण चरित्रच म्हाका भलायकी मेळटली
Sumia Katrina Silgaleta Chinika Chachirna Nite Miteria Posegitana Jesuye तुमची जबाब अर्गान तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया काळजांत आमच्या आईल्या खातीर अर्गा तुका जेजुराया थाळणीच्या वेळार आमचे संगी रावताय देखून अर्गा तुका जेजुराया भावार्थान मागणें करून कृपा दिताय देखून अर्गा तुका जेजुराया सदांच आमचे मागणें तूं आयकताय देखून अर्गा तुका जेजुराया वायटा वेळार तुमचो आमकां आदार दिताय देखून अर्गा तुका जेजुराया प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वकात ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे परमे सोलोंक आमकां घटाय दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आज मिसाचे बलिदान भेटून प्रसंग दिल्ल्या मानदिक बाप अल्विन रिचर्ड डिसोजा सांजो जेवास निवृत्त याजकांचो गार्डियन आनी तशेंच कुट माहिता केंद्राचो निर्देशक आमी तांचो उपकार बावडटा आनी तांच्या आमी सावांक बरें मागता आज सुमधुर गायन केला अंजेलो फिरगेजीच्या गोंयारिस्तांनी मुखेलपण घेतला मेल्विन पॅरिस हांचो आनी हांच्या पंगडाचो आमी उपकार बावडटा सांगातच देवस्तुतेंत वांटो घेतलेल्यांचो आमी उपकार बावडटा आज नव्यानाक आयिल्ल्या भक्तिकांक स्वीट्स दान दिला नेविल अँटनी रोड्रिगस देरेबेल हांचो आमी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो वसोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार जेसूचे नावी असर्या केल्या सांगा तो निवत्या भक्ता
dăria sanclictum permaitam. Anliam veliam periam pautai, Kite sandliam da konditai, Nana vodam pusvondartai. Ai prakakun nivartai, Tu kartat vartuis kartai, Padvasulo ditar rusva, Tuja sariya jasata. Masargi deva baba, महिमा जाए क्या स्वता, महिमा महिमा पवित्रत्या सदा कसस्ना जासस्ना. संतंतनी थावन मेळिल्ल्या उपकारा खातीर देवाक अर्घां दितात. 4 जणांक पिडा गुण चल्ल्या खातीर, 6 जणांक परीक्षेंत पास चल्ल्या खातीर, 4 जणांक ऑपरेशन बऱ्या रितीन चल्ल्या खातीर, एकल्याक प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन चल्ल्या खातीर, 2 जणांक काम मेळ्ळ्या खातीर, 2 जणांक पियोवणे सोडिल्ल्या खातीर, 2 जणांक मतीक समाधान मेळ्ळ्या खातीर, 2 जणांक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर, 3 जणांक अणवरांतलें राखिल्ल्या खातीर, एकल्याक कार्य बऱ्या तरान चल्ल्या खातीर, 2 जणांक घर पावस चल्ल्या खातीर, एकल्याक कोर्ट केस विन्न चल्ल्या खातीर, तशेंच 20 आनी 6 जाणां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्घां दितात. सबार्थ सावा आमी घेवन हांगासर संत अंतोनीच्या पांयतळा आयल्यांत आनी थोडी ते सवा हांगासर बरोवन आसात. 40 आनी 4 जणांक बरी सेरीक मेळोंक, 3 जणांक वायट सवयेतावन सुटका मेळोंक, 20 आनी 9 जणांक भुरग्यांचें देणें मेळोंक, 50 जणांक बरें काम मेळोंक, 2 जणांक काम कायम जावंक, 60 आनी 5 जणांक बरी भलायकी मेळोंक, 10 जणांक कॅन्सर पिडा गोवन जावंक, 13 जणांक परीक्षेंत पास जावंक, 15 जणांक रीणपाटी मेळोंक, 2 जणांक शेजारा संबंद बरो जावंक, 6 जणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक, 13 जणांक वायट सवय थावन पाटी येवंक, 50 आनी 6 जणांक पिडाशिडा गूण जावंक, 3 जणांक घर बांदूंक आदार मेळोंक, 5 जणांक आमाल पिवन तावन सुटका मेळोंक, 20 जणांक वेव्हार बरो जावंक, 14 जणांक घरांत समाधान मेळोंक, 13 जणांक भुरग्यांक बरी बोध लाभोवंक, 8 जणांक बरो फुडार मेळोंक, 15 जणांक घर जगो मेळोंक, 7 जणांक अणवरांतलें राखोवंक, 9 जणांक परीक्षेंत वंचलें अंक मेळोंक, 6 जणांक प्रस्तुतपण बऱ्या तरेन जावंक, 3 जणांक चिंतल्लें काम बऱ्या तरेन जावंक, 18 जणांक मोतीक समाधान मेळोंक, 3 जणांक कुटुंबांत समाधान मेळोंक, 5 जणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक, एकल्याक भायर पडिल्ली वस्तू मेळोंक, 17 जणांक गरजेचे रगले तिरसोवंक, 6 जणांक सांबाळान भरती मेळोंक, 2 जणांक काजरे जोड्या मदें समाधान मेळोंक, 20 आनी 2 जणांक गरजेची RTC मेळोंक, 6 जणांक ऑपरेशन नासतना पिडा गोण जावंक, एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक, 2 देव अपने पावस जावंक, 14 जणांक कामा कडेन समाधान मेळोंक, एकल्याक घर काम बऱ्या तरेन जावंक, 6 जणांक पयन बऱ्या तरेन जावंक, 3 जणांक वाटेची समस्ये परिहार जावंक, 9 जणांक रीण फारीक करूंक तांग मेळोंक, 3 जणांक मेडिकल सीट मेळोंक, 2 जणांक न्हीद पडोवंक, 3 जणांक प्रमोशन मेळोंक, 2 जणांक सुडाल उलोवंक पावस जावंक, 6 जणांक बरें मोर्न पावस जावंक, 5 जणांक शिरांची पिडा गण जावंक, 6 जणांक दुस्मानाच्या हातांतलें राखोवंक, एकल्याक दुस्मानाच्या हातांतलें राखोवंक, 2 जणांक बावळो दूख गूण जावंक, एकल्याक ऑपरेशनाचो गाय गूण जावंक, 3 जणांक कामाची भद्रती मेळोवंक, 3 जणांक फ्लॅट विकून वचूंक, एकल्याक आळसाय उणें करूंक, 4 जणांक पाड दूख गूण जावंक,
20 आनी 8 जणांक परगांवांत काम मेळोंक, एकल्याक आर्थीक परिस्थिती सुदरावंक, 13 जणांक सुरक्षीत फाटी येवंक, 2 जणांक तपासन गूण जावंक, तपातावन गूण जावंक, 2 जणांक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 17 जणांक ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक, 16 जणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक, एकल्याक फ्लॅट मेळोंक, एकल्याक बेभिरांत उणें जियोंक, 2 जणांक ग्रीन कार्ड मेळोंक, एकल्याक इन्फेक्शन गूण जावंक, 13 जणांक ICU तावन गूण जावन भायर येवंक, एकल्याक उडासाची सकत सारकी जावंक, 13 जणांक इंटरव्यू बऱ्या तरेन जावंक, 12 जणांक गांठी दूख गूण जावंक, 9 जणांक कशी बऱ्यान जावंक, 10 जणांक एलर्जी गूण जावंक, एकल्याक एसिडिटी गूण जावंक, एकल्याक फ्रॅक्चर गूण जावंक, एकल्याक कामा कडेन मनशां मेळोंक, एकल्याक हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक, एकल्याक भायर पडल्यो भांगार मेळोंक, 14 जणांक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, 13 जणांक राग उणो जावंक, 2 जणांक हात पांयांक बॉल मेळोंक, 13 जणांक सांबाळून बाकी आसुल्लो मेळोंक, एकल्याक कुटुंबाची शेळ कंकली ताप गूण जावंक, 5 जणांक किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक, 13 जणांक मानसीक पिडा गूण जावंक, 13 जणांक डॉक्युमेंट मेळोंक, 5 जणांक दांताची गूण जावंक, 50 आनी 7 जणांक प्रती तेसां खातीर मागता आसतना आमची तेसांवां ह्या वेळार समयाक आमी भेटोन दिवया. वर्त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आणवार देवसार आनी सर तरेची वशेंची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारी पात पिडीत सांग भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्यो तण जातात, बंदिवणांतल्यो संकल्यो तुटोवन पडतात, तंटे उठोवन चलतात, कुरडे पळयतात, केपें आयकतात, मोणे उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागता आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचेर नोपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव तें सर्व आमकां जोडून दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत अंतोनीक 13 नामान आनंद बरी संत अंतोनी मरियेच्या संरक्षणाकाल जल्मोवन 5 वर्सां प्रायरच तुजे अंकार पावण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पत्रार कुरीसर रोमोवन देवसराक तुवें धांवडायलोय. जोडून दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भगेवन मायेचे आनी गटाई बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक. नमान बरे कृपे मरलेले स्मृतीचे संगता श्रेया भितर दोन सदैव आनी सदैव फॉल इगोस्टीन जेसो आनंद बरी संता संवसाराच्यो ताणल्यो आनी पास चुकोवचे खातीर ओडपण ग्रेस्त गाय आनी दोदोसकाय तिरस्कार करन संत अगोस्तिनाच्या वर्दीन तूं रिगलोय. संता पातकाच्या वशाच्या संवसार करो कांटाळो आमकां सोडन दी. नमान बरे कृपे मरलेले स्मृतीचे संगता श्रेया भितर दोन सदैव आनी सदैव फॉल इगोस्टीन जेसो आनंद बरी संता जेजू क्रिस्त खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान प्रास्कच्या वर्दींत तूं रिगलोय. हे संता प्राजितसो आनी दंडणीचो मोग आमकां सोडन दी. नमान बरे कृपे मरलेले स्मृतीचे संगता श्रेया भितर दोन सदैव आनी सदैव फॉल इगोस्टीन जेसो आनंद बरी संता तुझे संठिकाय आनी शांतीपण देवान प्रगटी सर व्हड लेंतुवायन संवसारा मुखार लिपोंक तूं पेचाडलोय. लेंतुवायचो व्हड शगून आदारूंक आमकां करपा सोडन दी. नमान बरे कृपे मरलेले स्मृतीचे संगता श्रेया भितर दोन सदैव आनी सदैव फॉल इगोस्टीन जेसो आनंद बरी संता आपले उतर प्रगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन बासांचे देणे आनी आजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकून तसो फळ काडूंक आमकां करपा सोडन दी. नमान बरे कृपे मरलेले स्मृतीचे संगता श्रेया भितर दोन सदैव आनी सदैव फॉल इगोस्टीन जेसो
आनंद बरी संता देवा सवरतो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं पावसलय वडा मोगान आनी अत्रेगान कुंगारान ताका सेवंक आमकां करपा सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरले सिमदे संगता श्रामितातून सुदीम आणि सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता पवित्र युकरिस्ताक एका मनसती कर्ण नमस्कार करूंक लावन कुंगारान सुमी जेजू क्रिस्त नीस आसा म्हण तुवें रुजू केलें जिव्या बाबरतान पवित्र युकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरले सिमदे संगता श्रामितातून सुदीम आणि सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता मनशांनी देवाचे उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासल्या लागीं आपण तुवें शर्माव सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजांक आमकां करपा सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आणि सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता निरापराधीच्या आदारा थोड्या दिसां एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय कश्ट आत्मान सुस्निगायन सुसूंक आनी आत्मेचें नितळपण कथावीन सांबाळूंक आमकां करपा सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आनी सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता पदवा शहरांत शर्माव सांगून आसतनाच अजपानी लिस्बिनान पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय अपमान केल्ल्या बक्षूंक आनी दुस्मानाचो पसत मोग करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आनी सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयल्या सनवाय वरवीं सबार एरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलय सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां करपा सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आनी सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता तुज्या तारका बरी सगळी तुजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलय निमाणो उस्वास सोडतना तुवें पळयल्ले बरीच आमी जे सूख पळोवंक आनी तुजे संगता ससनाचेर सूख भोगोवंक आमकां फावो कर नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आनी सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू आनंद बरी संता देवान तुका दिलां वर्तें देणे असर्यांचें आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचें मरिये मारिफात म्हाका सोडून दी नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आनी सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू पाप सैबाच्या इराद्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान ब्रेगर पेमरलेले समितीचे संगता श्रामितातून सुदीम आनी सुदीम फॉल दिगोस्टी जेजू महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या संतंतनी आम पलसोत विनंती कर प्रार्थुया सर्पदेदरा आनी सदांच्या देवा भगवंत अंतनीक तुवें तुज्या परचेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजणी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटोशें आनी सर आमच्या पारकेवानी तुजी ससाय आमी बगीचे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
बापाच्या सदा भलाय तुवे आमकां कृपेची सुशा उपकाराक तुझ्या वर्गां गिता वर्गा तुका जेसू भारताक तुझ्या त्या नात्याला सर्वांच्या सांभाळून सांभाळलाय क्रिस्ती भावार्थाची शिकयलाय कष्टाक अंता मेळी वैराग भरलाय साता दोन बापा माझ्या साता भरलाय तुवे आमकां कृपेची सुशा उपकाराक तुझ्या वर्गां गिता वर्गा तुका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी Bagian kursaची करुवेल वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाची पिताची आनी पवित्र